कोलवाळे बंदखणीतल्या जेल गार्डाकडेन मेळ्ळे 50 ग्रॅम ड्रग्स. बंदखणीत घोळी वखदां मेळपाची 7 म्हयन्यांतली दुसरी घडणूक. ड्रग्सवाल्यांकडले हितसंबंध राखपा खातीर आमचे तळे उडयला पुरोवन. आमचे तळे असले तशे परत दीप बांदून. आमदार मायकलाचेर कळंग उठचे शेतकार फुर्योज. KYC अपडेट करपाच्या नांवाखाला येवपी स्पाम कॉलापासून सादूर. कॉलरांक कसलीच तरेची दिवं नाकात म्हायती. पुलिसांची गोंयकारांक शिटकावणी. गोवा 365च्या खबराचित्रात येवकार. हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. भारतांतलो कोरोना दुयेंतींचो आलेख नवे उंचायेर पावला. फाटल्या 24 वरांत 97,570 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. एकूण दुयेंतींचो आंकडो 46,59,000 पावला. तेतून थाकाय दिवपाची गजाल म्हटल्यार 36,24,196 जाणांनी उपचारा उपरांत कोरोनाचेर मात केल्या. भारतात एकाच दिसा 97,570 कोविड केशींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 1,201 जाणांक मरण आयला. जाल्यार 81,533 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. भारतात आतां मेरेन 46,59,984 कोविड पॉझिटिव्ह केशींची नोंद जाल्या. एक्टिव्ह केशी 9,58,000 पावल्यात. 77,472 पेशंटांच्या मरणाची नोंद जाल्या. जाल्यार 36,24,196 लोक बरे जावन घरा गेल्यात. भारतांतल्या कांय राज्यांक कोरोनान नाकापुरो करून सोडला. तातूंतली ही कांय राज्यां. महाराष्ट्रांतलो आंकडो 10,15,000 पावलो. आंध्र प्रदेशांतली आंकडेवारी 5,47,000 पावल्या. तमिळनाडूत 4,91,000 पेशंट सांपडल्यात. कर्नाटकात 4,40,000 लोकांक कोरोनाची लागण जाल्या. जाल्यार उत्तर प्रदेशांतलो आंकडो 2,99,000 पावलो. जगभरात एकाच दिसा 3 लाखां परस चड कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. संवसारीक पावंड्यार कोविड-19 केशी 2,86,00,000 पावल्यात. 9,19,000 लोकांक मरण आयला. जाल्यार 2,58,00,000 लोक बरे जावन घरा गेल्यात. आनी कोरोनान अवतिकाय करून सोडिल्ले जगभरातले हे 5 देश. 63,04,000 केशीं सयत अमेरिका पयले सुवातेर आसा. भारतांतलो आंकडो 46,59,000 पावलो. ब्राझीलात 42,83,000 लोकांक बाधिकार जाल्ल्याचें कळटा. रशियेत 10,51,000 पेशंट सांपडल्यात. आनी पेरूंतलो कोविड-19चो आंकडो 7,16,000 पावलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. सध्या पुराय संवसार जेची उमेदशिकेन वाट पळयता त्या ऑक्सफर्ड वासिनाच्या मार्गात आडमेळी येयल्यात. कंपनी म्हणटा तपासणेचे प्रक्रियेत केन्ना केन्ना असे दोष सापडटात. हेर वासिनाय आश्वासक परिणाम दाखोवपाक लागल्यात. आमचे भारतीय वॅक्सिनय 2021 मेरेन भायर सरू येता. मॉडर्ना वासिनानय प्रभाव दाखोवपाक सुरवात केल्या. अशें दिसता की कोरोना महामारी येन्ना आटापात येवपाक ना आनी वासीन होच तेचेर एकोडो उपाय. वासिनांची सर्तीत सध्या तरी आघाडेचेर आसा तें ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीचें ग्लोबल कोरोना व्हायरस वॅक्सिन आनी AstraZeneca. पूण मनशावेली चांचणी तातूंतल्यो कांय त्रुटी उक्ताडार आयल्यो. रशियेची स्पुटनिक व्ही हेंवूय थोडेशें वादात सांपडलां. ते भायर आनीकय वॅक्सिनां आसात जांणी ह्या व्हायरसाच्या विरोधात लढपाची तांक दाखोवपाची यत्न केल्यात. पळयात विस्तारान. कोव्हॅक्सिन. भारत बायोटेकान ICMRच्या जोड पालवान विकसीत केल्लें हें वासीन. कोव्हॅक्सिनाच्यो वेगान चांचण्यो जाल्ल्यात. तें मिड स्केल टेस्टिंगाच्या पावंड्यार पावलां. तज्ञ सांगतात आडमेळी येवंक नात जाल्यार 2021 मेरेन लोकांक डोस मेळूं येतात. ह्या वासिनान सुरक्षीत आनी सकारात्मक परिणाम दाखयल्यात. रोगप्रतिकारक शक्त निर्माण करता आनी ताचे सायड इफेक्टय नात. कोव्हॅक्सिनाची दुसरी चांचणी ऑक्टोबरांत घेतली अशें एम्सान सांगलां. हालींच दिसून आयिल्ल्या परिणामा उपरांत हें वासीन स्पुटनिक व्ही परस चड सुरक्षीत आशिल्ल्याचें दिसून येता. एम्सा कडल्यान कोव्हॅक्सिन 2021च्या मे मेरेन वापरात येवं येता. मॉडर्ना. ऑक्सफर्डा प्रमाण मॉडर्नाय सध्या 3ऱ्या पावंड्यार घुटमळत रावला. जाणट्या भितर हें वासीन सायड इफेक्ट दाखयना त्या मानान थोडें भोव सुरक्षीत म्हणूं येता. mRNA तंत्रज्ञान वापरून हें वासीन तयार केलां. रोगप्रतिकारक परिणाम दाखयता तशेंच कुडींतलीं प्रतिपिंडां सोदपाचें काम करता. सिनोवॅक बायोटेक लिमिटेड 3ऱ्या टप्प्यार आसलेल्या ह्या वासिनाच्यो चांचण्यो ब्राझील, मेक्सिको आनी सौदी अरेबियांत चल्ल्यात. ब्राझीलाचो राज्यपाल साव पॉल म्हणटा की हाची 3ऱ्या पावंड्यार चांचणी चल्ल्या. सुरक्षीत दिसून आयल्यार प्रतिसाद दियात.
वासीन डिसेंबरा मेरेन लोकांच्या वापरा खातीर भायर काडपाक शकतात. जाणटे भितर ताणें 98% रोग प्रतिकारक परिणाम दाखोवन दिल्यात. स्फुटनिक व्ही रशियेचें हें भोवचर्चीत वासीन सद्याक वादांत सापडला. कित्याक तर पयलेच पावण्यार अधिकारी ताचे डोस घेवपाची तयारी दाखोवपाक लागल्यात. रशियन दोतोरांनी म्हटलां वासिनाचे डेटात तफावत दिसून आयल्या. पयल्या टप्प्यातले चाचणेचो परिणाम पळोवन वट्ट 26 दोतोर आनी वैज्ञानिकांनी चीट बरोवन ह्या वासिनाचेर प्रश्नचिन्ह निर्माण केला. ऑक्सफर्ड आनी एक्स्ट्राझेनिकाचें वासीन कांय न्युरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशनां दाखयल्या उपरांत तिसऱ्या पावण्यावयल्यो चांचण्यो तात्पुरत्यो बंद केल्यात. सेरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाक शो कॉज नोटीस धाडले उपरांत ह्या वासिनाची दुसऱ्या आनी तिसऱ्या टप्प्यावयली चांचणी बंद केल्या. ह्या वासिनाचे प्रतिकूल परिणाम नेमके कित्याक लागून दिसून आयले ताचेर संशोधन चल्लां अशें एक्स्ट्राझेंका म्हणटा. पेशंटांक दिल्ल्या डोसाक लागूनच वा आनी कसल्या कारणान पेशंटा भितर न्युरोलॉजिकल अडचणी दिसून आयल्यो ताचे विशीं पुरावे सापडूंक नात. लस सुरक्षा आनी नियामक मंडळाच्या निरीक्षणाचो अभ्यास अजूनय चालू आसा. व्हडल्या दुश्परिणामांचो सोद घेवप चिंतेची गजाल जावन रावल्या. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. कोलवाळा जेल गार्डाक IRBन शेनवारा 50 ग्रॅम ड्रग्सा सकट धरलो. रामा कोरगांवकर हो जेल गार्ड बुटांत ड्रग्स लिपोवन घेवन वयताना सापडलो. पुलिसांनी अटक करून ताका म्हापशेचे पुलीस कस्टडीत दवरला. विशेष म्हटल्यार रामा कोरगांवकार 7 म्हयने आदीं अशेंच ड्रग्स बाळगोवपाचे केशींत सस्पेंड जाल्लो. हे खेपे कोलवाळ जेलीत तो ड्रग्स घेवन वयता अशी माहिती पुलिसांक मेळ्ळ्या उपरांत पुलिसांनी सांपळो रचून ताका रंगे हात धरलो. सध्या ताका म्हापसा पुलीस कस्टडीत दवरला. हालींच कोलवाळ जेलीची सुत्रां बंदखण महानिरीक्षक गुरुदास पिळणकरान आपल्या हातात घेतलेली. सगळ्यो गजाली जाग्यार घालपाचें उतरय ताणें दिल्लें. कैद्यांक सुदारपा बरोबरच जेल स्टाफाकय खाशेलें ट्रेनिंग दिवपाची गरजय ताणें उक्तायल्ली. कोलवाळची जेल ह्या ना त्या कारणांक लागून वादांत सापडलेली आसता. पळयात कांय खीण दृश्यां. गोवा 365 खातीर कोलवाळच्यान संदीप कामुलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. कळंगूटचे आमचे तळे असले तशे बांदून दी. तेच बरोबर शेतकारांक 20 वर्सांची लुकसाण भरपाई दी. कळंगूटच्या शेतकारांनी थळावो आमदार मायकल लोबो कडेन मागला. ड्रग्सवाल्यांचे हितसंबंध साधपा खातीर कळंगूटच्या शेतकारांचे पारंपारीक तळे पुरोन उडयला. देखून कोरोनाच्या काळात शेतकारांचे हाल चल्ल्यात. शेतकारांनी उक्तो आरोप केला. लॉकडावनाक लागून गोंयकारांची जीण थतरवितर जाल्या. पोटा खातीर लोक परत आपल्या शेतांनी देंवल्यात. पूण कळंगूटच्या शेतकारांक मात वेगळोच अणभव येयला. 60 शेतकारांक उदकाची पुरवण करपी पारंपारीक तळें पुरोन उडयलां. ड्रग्सवाल्यांच्या फायद्या खातीर मायकलान आमची शेतां पुरयल्यात. शेतकारांचे तांकां मात्तूय पडिल्लें ना असो सरळ आरोप थळाव्या शेतकारांनी केला. हा इलेक्ट्रिसिटी कळंगूटचो शेतकार उबो रावला. हे आमचे हिंगा तोय आहले उदकाचे ते मायकलान पुरयला आनी हिंगा रस्तो केला. आनी सगळें झोरीचें उदक येवन हिंगा स्टोर जातालें. आमकां वांयगण वोपोंक मेळटालें. आतां आमकां तेंय आमचे डिस्ट्रॉय करून उडयला आनी आतां रस्तो केला आनी हिंगा माती घातल्या. काडटा म्हणून सांगलें तें काडूंक ना. थिंगासर उदकाचे वाल आहा ते दोनूय वाल लीक जाता आनी सगळें शेतान उदक भरता. तेंय काम करता म्हणल्यार तेंय काम आजून सुद्दां कांय करूंक ना. बेश्ट हे पळय हांवें म्हाजें शेत जाय ते मेहनत करून जोत घालून मानाय घालून शेत केलें. तोरो घालो तोरो लांग पावना शेतान. म्हाजें शेत पळय आजून खंयच पाडना. तोरो लांग गेलो जाल्यार तो सगळो बुडान कुसता म्हणून सोडलें शेत. व्हडलें लुस्कोण म्हाका पळय. तशेंच आतां मायकलाचें आतां लीक आवट जाला की तो ड्रग्सांच्या हितून इनवॉल्व आहा. म्हणजे हे पळय डेव्हलपमेंट म्हणटा ते इज फॉर द बेनिफीट ऑफ द ड्रग पेडलर्स आनी ते व्हडले कोण हॉटेल आहा पळय तेंच्या पासत केला. आमच्या पासत न्हू हें डेव्हलपमेंट. आनी हेजेर आतां कोणें पूण एक्शन घेवपाचें आनी आमकां पळय शेतां पुरयल्या ते कंपन्सेशन दिवपाचें आनी इतली 20 वर्सां आमकां त्रास हें आतां ते उदकाचें उदक तूं आमकां शेत कुसोवपाक यूज करता जाल्यार तूं कसलो गव्हर्मेंट आनी PWD इंजिनियर काय एक्शनच घेना मरे. कॉम्पन्सेशन दिवंक ना, चाळूंक ना, काय NOC घेवंक ना, कांय ना. येयला डायरेक्ट हो मायकल आनी जोझफ दोगूय मेळून तेन्ना ते दोगूय गोट फ्रेंड आसले. कोण मायकल कोण जोझफ? हो जोझफ सिक्वेरा एक्स सरपंच आनी हो मायकल
ते दोघी त्यांना घोट आले, आता दोघी फुटले आणि कुशीन सोडले, पण दोघांनी मिळून हे सगळे पाड घातला आमच्या कालावंची शेतकऱ्यांची शेतां, आणि दोघांनी मिळून बाय फोर्सवर रस्तो केला. तुम्ही शेतकार केन्नाच वचोंक ना आपली जमीन वयता बी म्हणून अशें विचारपाक बी कोणाक? हांवें खूब केस केलेली दोन डायरेक्टर ऑफ पंचायत, तेणी डेट दिवन कांयच करूंक ना. डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन आमकां फटयले थिंगासर. We are in Kalangut at the moment where the farmers have come out in protest to save their fields. They have alleged that the fields have been destroyed in the name of development. The road has been widened without informing them and their land is almost got wasted. They even allege that the water that was flowing through the pond has been blocked due to mud that was filled. Watch to what they have to say. I am in Kalangut, Clinton D'Souza with camera person Sandeep Kamulkar for Goa 365. भांगरा व्यवसायीच्या खुनाचे घडणुके उपरांत मडगांवां शेटींचे सुरक्षे खातीर आर्म पर्सनल तैनात केल्यात. त्यांची सुरक्षे खातीर आर्म पर्सनलांची तैनाती करतले अशें उतर DGP मुकेश कुमार मीनान दिल्लें. मडगांवच्या भांगरा वेपाऱ्याचे खुनाचे घडणुकेन पुराय गोंयभर खवदळ पडिल्लो. दिसा उजवाडा जाल्ले हे खुनाचे घडणुकेक लागून भांगरा वेपाऱ्यांसयत हेरांच्याय मनात भंय निर्माण जाल्लो. DGPन हालींच मडगांवच्या भांगरा वेपाऱ्यांची भेट घेतिल्ली. तशेंच तांकां आर्म पर्सनल सेक्युरिटी दिवपाचें आश्वासन दिल्लें. ज्वेलरी शॉप्स आणि हो जो मेन पॉयंट आसा तातूंत सगळे हे लेडीज सगळे ज्वेलरी शॉप्स एक लागून पुलीस बुथार हे केला आमी हांगा प्रपोज आतां डिस्कस करून आमी एक आमी हांगा जो वॅन आसता पुलीस प्लॅनिंग आम आदमी पार्टीचो निमंत्रक एल्विस गोम्साच्या कोतान हो मुद्दो पुरायपणान सरकार आनी प्रशासना कडेन संबंदीत आसा. गोंयांत कायदो आसा पूण व्यवस्था मात नाशिल्ल्याचेय मडगांवचे खुनाचे घडणुकेन दाखोवन दिला अशेंय तो म्हणटा. गोंयान मर्डर जाता आनी गोंयान आनी कितें कितें जाता ड्रग्साचें आता तुमकां दिसता की गोंयान लॉ एंड ऑर्डर सारको आसा काय ते इगडला अशें कितें दिसता? गोंयां कितें आसा, गोंयान आनी खंय बी लॉ आसाच, जो कायदो आसा तो आसा, ऑर्डर म्हणटा ती ना. कित्याक हें पळय सरकार आसा ते पयले गैर कानुनी आसा. अजून सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचेर सुद्दां ते हो स्पीकर डिसिजन घेना. हो इल्लिगल सरकार चलता. जेन्ना सरकारच घडोवपाक लॉ आनी ऑर्डर म्हणटा ती फॉलो जायना जाल्यार आनी पब्लीक लायफान आनी लॉ ऑर्डर कशी फॉलो जातली? आज ज्यो क्रिम्यो जाता, आज सगळे कडेन मारामारी जाता, कोण कोणाकूय मारता, कांय कोणाक मारून मेकळे जाता, कोणाक बेल मेळटा, हाजेर कांय कंट्रोल उरोंक ना. हाजें ओरिजीन खंय आसा जाणा तुमी? हाजें ओरिजीन म्हणटा तें ह्या सरकारान आसा. जेन्ना ते पळय काँग्रेसीचे ही पनवत सगळी घेवन गेले आनी आज असले पनवतीचो जेन्ना सरकार थंय बसला, नथींग बेटर इज एक्सपेक्टेड. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. तो सादो फोन कॉल न्हू, तें एक व्हडलें रॅकेट आसूं येता आनी तुमकां कळनासतना तुमचो अकावंट रिकामो जावं येता. KYC अपडेट करपाच्या नांवा खाला येवपी स्पाम कॉला पासून सादूर रावपाची शिटकावणी गोंय पुलिसांनी दिल्या. मोबायलांचेर मेसेज धाडून वा फोन करून ग्राहकांची फटवणूक चल्ल्या आणि ते खातीर नवे नवे फंडा सोदून काडल्यात. देखून लोकांनी सादूर रावचें अशी शिटकावणी गोंय पुलीस सायबर क्रायम ब्रांचीन दिल्या. कॉलर तुमकां KYC अपडेट करपाक सांगता, करूंक ना जाल्यार मोबायल कनेक्शन ब्लॉक जातलें अशी शिटकावणी फाटोफाट मेळटा. पळयात, फटोवपाचो नवो फंडा. कॉल करपी तुमकां मोबायल कंपनीचो प्रतिनिधी म्हणून सांगता. उलोवप सुरू केल्या उपरांत तो तुमकां एक ॲप डावनलोड करून KYC ऑनलायन अपडेट करपाक सांगता. एकदां ॲप्लिकेशन मोबायलाचेर अपडेट जालें काय तुमच्या डिव्हायसाचेर ते ताबो मेळयतात. KYC अपडेट करपा खातीर 1 वा 2 रुपयांची फी ऑनलायन भरपाची सुचोवणी दितात. हो कॉल चालू असताना ते तुमच्या कार्डांच्यो डिटेल्स आनी OTP मेळयतात. बँक खात्याची म्हायती वापरून तुमच्या अकावंटा वयल्या रकमेचेर ते हात मारतात. सादूरताय कशी बाळगुपाची? अशे तरेचे कॉल आयले जाल्यार तांकां प्रतिसाद दिवचो न्हू. कॉल करप्याक तुमचे विशीं कसलीच म्हायती दिवची न्हू. कॉलरान सांगला तसो खंयचोच ॲप डावनलोड करचो न्हू. जर तुमचें सिम कार्ड चलना जाल्यार कस्टमर केअर सेंटरा कडेन संपर्क करचो. कस्टमर केअर नंबर सर्च इंजिनाचेर वचून सोदपाचें टाळप. अशे तरेचे कॉल वा SMS आयले जाल्यार लागसारच्या पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंदवप. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव.
परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. कुंकळे लोखणाच्या पांढऱ्यात भरून दवरलेलो कोयर सुणी आणि गोरवां भायर ओडून काडटात आनी तेका लागून अपघात जातात. गोवा 365 ही गजाल उक्ताडार हाडली. उपरांत कुंकळी पालिकेन हे कोयराचे पांढरे दुसरीकडे व्हरून दवरले. पूण अजापाची गजाल म्हटल्यार लोक अजूनय तेच सुवातेर कोयर उडयतना दिश्टी पडटात. कोयराचे पांजरे काडिल्ले असले तरी कोयर अजूनय हे सुवातेर तसोच आसा आनी सुणी अजूनय हे सुवातेर येवन कोयराच्यो पोतयो विस्कटोवन उडयतात. नाका परस मोती जड अशी एकंदर परिस्थिती जाल्ली आसा. पालिका जो मेरेन कोयर उडोवप्यांचेर कारवाय करिना तो मेरेन ही परिस्थिती तशीच उरतली. आयज हांव सांगूंक सोदतां की 365 गोवा 365 हांव चडांत चड थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा. कित्याक हे काल आमी हायलायट केले आनी तेमी राज्या मध्ये काडले. जावं 365 मागता आमी कारजांसान सगळ्यांचो जीव वाटायलो. मी जायती एप्लिकेशन केली जायते केले पूण ना विथड्रॉ जावं ना. आयज हांव सॅल्यूट मारता 365 गोवा 365 की हे बरें काम केलें. तो आसतना गार्बेज पिन दवरलो आसा. म्युन्सिपालिटीक हांव बोर्ड कचरो सांगता एक हिंगा बोर्ड मारचो आनी त्या बोर्डाचे गार्बेज नाव हिंगा हेच्या मुखार फ्युचर आनी कोणेय हांवें गार्बेज गायली जाल्यार दिश्टी पडलो दोलो पुलीस कंप्लेंट केली 5,000 फायन मारली. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. हातांक काम नसलेले कांय नुस्तेकार नावेले रस्त्या कुशीक बसून नुस्तें विकपाक लागल्यात. पूण सरपंच सांगता ह्या नुस्तेकारांक लागून येरादारीक आडमेळी येतात. देखून तांकां पर्यायी सुवात दिल्या. वेळेत थारावन दिला पूण थळाव्यांचें म्हणणें पंचायतीन तांकां थंयच्यान धांवडावचें न्हू. गोंयकारांक काम करून पोट भरपाक मेळटा जाल्यार तशी संद दिवची. नावेलीच्या सरपंचान ह्या नुस्तेकारांक दिल्ले सुवातेर सकाळी 9:30 मेरेन नुस्तें विकपाची मेकळीक दिल्ली आनी उपरांत थंयच्यान वचात अशें सांगिल्लें. पूण विक्रेते सांगतात 9:30 आदीं गिरायकां येच नात. मागीर 9:30 उपरांत घरा वचून कितें फायदो पळया. आम्ही धारवटी सगळे आमकां ना दोन ना आमचं बेकार आहे. बोट काही चालू जालं नाही अजून. आम्ही याचे 2 गाडी लायलाय नुसतं ऐकताय. पंचायतीन सांगता आता येयली आतां एक झाले 2 वर झाले. 9 तुम्ही रावन 9 उपरांत रावना काय. 9 म्हळ्यार नुस्तें गांवार कर असं आहे. आतां सांग 9 म्हळ्यार कोण होता 9 लोक उठवना उठत जाता ते उठताय ते वचताय ते उठताय. बाकी लोक 9:30 10 11 उठताय. मागीर नुस्तें कितलो फक्त 9 पयलें आनी ते सांगपाचें आमचें आमी कांय चड तेंका रावपा ना. एक फावट बोट चालू जाल्यो आमी गेले. ती रेग्युलर आहाय ती रावतली. आमकां सगळें रावपाचें हिंगा आमकां कांय वायलो न्हू. घाटी आहाय तेजी सगळे रस्त्याचेर बेलपुरी घेवन आनी थिंग फुटपाथीचेर घेवन बसलोय सगळे. अरे तर तूं नायलकारां हेल्प करना जाल्यार कोणा हेल्प गाडी हेल्प करतले. हे सरपंच पुलिस घेन येन जाणयता. आतां हे थिंग आख्खे घाटी आहे आख्खे मागीर आमकां तेंकां तेंकांय काड सगळ्यांक काड जाल्या. आतां हेंकाय काड आमकांय काड सगळ्यांक नो ऑब्जेक्ट. हे लास्ट वॉर्निंग दिता हांव तेका पंचायताक. जरी तो ते पोतून येयले हांव मागीर कितें करतलो हांव करतलो म्हणना. तेणी म्हाका सांगिल्लें नागरिकारा रावनाक म्हणना. हांवें तांकां सांगिल्लें हायवे आडकोड कोण रावनाकाय आनी उपर टायम लिमीट दवरले. बाय 9 o'clock पुराय आनी ट्रॅफिक ना तेदोना तूं मोसाय नाजाल्यार ते सायडीन रावय दुसरी वाटेन बाजरां वचोन रावय. हांवें कोणा सांगलो ना तुमी रावनाकाय येवकू नाकाय म्हणून बिजनस कळटा काय. आनी घांट्यान दवरले म्हणजे आयज सगळे हेच्या पयलीं क्लियर केलोली. थिंगसर कडेन क्लियर केल्ली आख्खी हायवे क्लियर केल्ली हेच्या पयलीं. आज तांकां बरोबरशें सांगून येयलें सगळ्यांक म्हणजे रावं नाकाय तुमी हायवे बी हें करताय. आमकांय वयर सावन येयलो आहा व्हिडिओ सावन म्हणजे सगळे रोड सायड आहाय ते काडाय न्हू. बिकॉज पॅन्डमीक टायम एनीथींग कॅन हॅपन. ओके कोण खंय सावन येता कितें जाता तें हें जायना. बिकॉज आफ्टर ऑल द ऑथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर इज हॅपनिंग इन द विलेज. कोणाक सांगलो ना नागरिकारा बिजनस कोणाकाय म्हणून लोकला. तांकां सांगितलां बाय 9:30 लेटस्ट तुमी थिंगाचे डिस्पर्स जाय. कित्याक मेन हायवे ट्रॅफिक कितको फ्लो जाता तें तूं जाणाच. गोवा 365 खातीर नावेलीच्यान रमेश नायक रावत. महात्मा गांधीच्या 151वे जयंती निमतान महात्मा गांधी हांची जीण काळ आणि संचित ह्या विशयाचेर 2 ऑक्टोबराक सर्त जातली. मडगांवचो रोटरी क्लब आणि मार्ग ट्रस्टान मेळून ही ऑनलायन सर्त घेवपाचें थारायलां. गोंयभरच्या सगळ्या शाळां खातीर सर्त उक्ती आसतली. गांधी अभ्यासक स्वातंत्र्य सैनीक आनी मार्गचे मुखेली गुरुनाथ केळेकारान हालींच एक पुस्तक बरयलां कशे आशिल्ले गांधी. हे सर्ती निमतान हे पुस्तक भुरग्यां म्हऱ्यांत वचचें ही आस्त आयोजकांनी दवरल्या. सेमी फायनल म्हणल्यार उपांत्य फेरी जी आसतली तातूंत भितर ज्यो 10 टिमी आसतल्यो म्हळ्यार 20 भुरग्यांक तांकां आमी पुस्तकाच्या रुपान इनामां भेटवण दितले आनी शेवटच्या पावण्याचेर तांकां कॅश स्वरुपाक रोख इनामां दितले. हांव मागतां की गोंयच्या सगळ्या शाळां कडेन
आतां कोविडाचो टायम आसा, शाळा बंद आसात सगळ्यो, भुरगीं येनात, पूण शाळा तश्यो चालू आसा. सो हांव मागता चड करून मुख्याध्यापक आसात आनी तांचे जे शिक्षक आसात जे तांकां अशा क्विजा खातीर बी तयार करतात, तांणी एक इनिशिएटीव घेवचो. आमकांय बी दिसता की ह्या निमतान भुरग्यां भितर परतून एकदां चालना येवची, तांकां चालना मेळची परती आनी तांकां प्रवृत्त करचें ह्या कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट जावपा खातीर. परतून एकदां रिपीट करता, हेका संपूर्ण गोंयांतल्या प्रत्येक स्कुलान 5 टिमी धाडपा जातात. म्हळ्यार गोंयतली 400 स्कुलांतल्यान 4-5-20 2,000 सुद्दां टिमी हेतून भितर येवपाक शकतात. इतली हेका हें आसा. म्हाका दिसता चडांत चड स्कुलां लागीं मागता की मातसो एफर्ट्स घेयात आनी ह्या स्पर्धे खातीर तुमचे भुरगीं धाडात, तांकां पुस्तकां पाव. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. बाळगात सोशल डिस्टन्स, वापरात मास्क, सांबाळात भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.